योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. सत्तेर आयल्यार गोंय सरकाराच्या गृह आधार योजनेक आप दितले बुस्टर. गृह आधार योजनेचे पैसे 1,500 वयल्यान करतले 2,500. केजरीवालाची घोषणा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लॉन्च केली गोंय इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी. गोंयांत बॅटरीचेर चलपी वाहनाच्या वापराक दितले प्रोत्साहन. जोगलायत आनी वादळी वारा सयत हजेरी लावये पावस. 6 ते 8 डिसेंबर मेरेन सुके उरतले वातावरण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत क्षेत्रांत येवपी मठाच्या बांदकामांक कुंडयचे ग्रामसभेत खर विरोध जालो. मठाच्या बांदकामांक सुरवात जाल्ल्याचो आरोप करीत मठाक दिल्ले सगळे परवाने रद्द करपा खातीर लोकांनी एकमतान थाराव पास केलो. ग्रामसभा शांतीकायेन जावची ह्या खातीर पुलिसांची तैनाती केल्ली. मठ बांदपाक फार्म हाऊस म्हूण परवानो दिल्लो, पूण आतां हांगसर रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स उबो जाल्ल्याचो आरोप लोकांनी केलो. मठांत बोरवेले आसा, देखून थळाव्या लोकांक ताजी बागा शिंपपाक उदकाचो उणाव जातलो. कोमुनिदाद जमनीचें संरक्षण जावचें आनी थळाव्याकूच प्लॉट मेळचे अशी मागणी ताणें केल्या. ह्या विशयात लक्ष घालपाचें आस्वासन ह्या वेळार सरपंचान दिलें. मदींच कोणे तरी वायट उतरां वापरिल्ल्यान बोवाळ जालो. पुलिसांनी त्या मनशाक ग्रामसभेंतल्यान भायर काडलो आनी ग्रामसभा शांतकायेन पार पडली. वयर आमची जी कमुलदाची जागा आसा त्या कमुल जागेचे 450 आमी प्लॉट केल्ले आनी गांवचे जे कोण निडी लोक आसा त्या लोकांक ते प्लॉट दिवचे. अशें न्हू की बाबा पयशाकार आसा कितें, एक्च्युअल निडी आहा ताका लागून करचें. ते प्रोसेसिंग करून आमी वयर ते आमी डॉक्युमेंटेशन केल्लें, ते गांवच्या लोकांक मेळचें ह्या विचारान आमी पुटअप केल्लें. पण आयज जी कंडिशन अशें आसा की ज्यो फायल्या ते सायडीकूच पडल्या आनी अन्य भायलो एक चित्रापूर मठ बीन म्हणून आसा त्या मठाक आतां कर्नाटकाच्या तांकां हेंच्यांनी आमचे जे हे आसा पळय कोमुलदातीचे मेंबर्स आहा, एक्चुअली 240 मेंबर्स आहा, पण आमच्या हांगासर आतां एक्टिवली फक्त 3 मेंबर आसा. त्या 3 मेंबरांनी तेजे आतां 2000 टू आतां पर्यंत तेंची जनरल बॉडी मिटींग जावना, कांय जावना. अनऑथरायज वे तेंच्यांनी ते चित्रापूर मठाक परमिशन दिलां, अलॉट केल्या ती जागा आनी अलॉट केला आनी तो अलॉट केल्ल्या हेचेर तेंच्यांनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन केलां. DCPच्यान तेका हेजो रेजिडेन्शियल म्हणून दिल्लें आसा तें आनी ते हेजो ग्रामसभेन ते म्हणटा हेजो फार्म हाऊस म्हणून मेळ्ळा आनी तेज्या खातीर तांकां आतां NOC दिवपाची, त्या खातीर ऑक्युपन्सी मागता ते. ऑक्युपन्सी खातीर आमी ऑब्जेक्शन घेतलेलें. कोमुलदाद जी चित्रापूर मठ आसा ताका तेंच्यांनी पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें आसा. तें आमी आतां डिस्कशन करून ते रिवोक करचें सरपंचान आनी पंच मेंबरांनी म्हणून सांगलां. आनी तितून सेक्रेटरीन सांगलां कितें आपूण तेजेर भली वयच्याना आपूण ते डॉक्युमेंटेशन पळयतलो आनी तेजे उपरांत आपूण कितें डिस्कशन करतलो म्हणून. आनी तेजे उपरांत हो एक निर्णय लागला ह्या कोमुलदाद चित्रापूर मठाचेर की तेंचे जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला पंच मेंबरांनी सगळे सांगलां की आमी रिवोक करपाक रेडी आसा म्हणून. आतां फक्त उरला तो सेक्रेटरी लिगली कितें आहा तो पळयतलो आनी रिवोक करतलो. तशीच जी बोरवेल आसा ती डायरेक्टली सील करपाची, कित्याक आमच्या पंचायतीन खंय तांकां एक सुद्दां NOC दिवना. सो ती तेंच्यांनी सांगलां आमी सील करतले म्हणून. ती दान एक 4 संस्थेक दिवपा खातीर कोमुलदादीन काडलेली. तेजेर आमी गांवान एक जावन सगळें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलें आनी ही कोमुलदादीची जमीन जी आसा न्ही ती कोमुलदादीची लोकांक गांवांत मेळची अशें म्हणून. कारण आमचो हो तो एक पठार उरलेलो आसा, बाकीची सगळी जमनी हांगा प्रायवेट आसा. कितले प्लॉट मेळयले आमी 5 हे हाडिल्ले की एटलिस्ट ती आतां पळय ती मठाक जागो दिल्या पळय ती 36,000 स्क्वेअर मिटर आसा, म्हणजे कमी न्ही. ही जी पळय दिल्या न्ही ही इलिगल, म्हणजे तो प्रोसिजर आसा पळय कोमुलदादीचो तो करिनासतना किंवा त्यांची AGM जायनासतना, त्यांचे मिटिंग्यो जायनासतना, त्यांचो कोरम जायनासतना ही 3 किंवा 4 जे कोमुलदादीचे शेअर होल्डर आसा हे टोटल आमचे कोमुलदादीचे शेअर होल्डर जे आसा आमच्या कडेन लिस्ट आसा त्या प्रमाणे 224 आसा. आनी आतां आमी पण डे परत घेतलां तातूंत 107 ते दाखयता. ते भितरले मदले जे पळय गॅप आसा न्ही ते खंयच्या कायद्या प्रमाणे तांकां भायर उडयले आनी कशे हे उडयले ते आमकां खबर ना, ते आमी विचारतले. मठाक म्हणजे जे फार्म हाऊस म्हणून हे केल्ले आसा ते रिवोक करता अशें पंचायतीचे डिसिजन जाल्लें आसा. पूण एज अ सेक्रेटरी हांव गव्हर्मेंटाक मागणी लागशिल्लें. गव्हर्मेंटाचे कायदे प्रमाणे जे पळय कितें आसा पळय न्ही ते सगळें फॉलो करतलो आनी तेजे प्रमाणेच हांव मुखार वतलें. कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर तुमी सांगिल्ले त्या प्रमाणे सेक्शन जो 15th पॉयंट आसा DCPचो डिपार्टमेंटाचो ते हितून घातलेलो आसा म्हणटा तुमी टेक्निकल करियरान. तेजे प्रमाणे सरपंच रिवोक करपाक सायन मारपाक मेळटा अशें तुमी म्हणटात. तेजे प्रमाणे जर तर आसा न्ही जाल्यार सरपंचान सांगलां आपूण ते रिवोक करता म्हणून.
सरपंच न्हू, पंचायत मंडळ पंचायत. रिवोक सरपंच हो पंचायत मंडळाच्या वतीन उलयता. सरपंच जे चेअरपर्सन केला तो पंचायत मंडळाच्या वतीन उलयता आणि पंचायत मंडळ तुमकां सांगता की ते रिवोक करतात म्हणून एज पर सेक्शन 50 एकूच तुमकां मातशें डिस्टर्ब करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयतारा गोंय इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021ची लॉन्च केली. गोंयांत बॅटरीचेर चलपी वाहनाच्या वापराक प्रोत्साहन मेळचें हो ह्या धोरणाचो मुख्य उद्देश आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. इलेक्ट्रीक गाडी घेवप्यांक अनुदान तशेंच चार्जिंग पॉयंट लेगीत मेळटले खंय. महामार्गाचेर दर 25 किलोमिटराचेर चार्जिंग पॉयंट बसयतले जाल्यार शारांत ठरावीक अंतराचेर चार्जिंग स्टेशनां आसतलीं अशेंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. आज के दिन हम गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी पॉलिसी 2027 आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं. आज ही के दिन हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी आज ही के दिन हम यहाँ पे पॉलिसी भी लॉन्च कर रहे हैं. इसीलिए आज का दिन गोवा के वास्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Today, as we said, that we are launching the Goa Electrical Mobility Promotion Policy 2021. The policy will aim to achieve the 30% of the vehicle registered in the state to the EV from 2025. The policy will promote the conversion of the IC vehicles to the EV vehicles at a 50% of all the ferries to the electrical and hybrid mode. The support charging infrastructure with the aim to have the charging stations at every 25 kilometers on a highway and every 3 kilometers within the city. The promotion of the private charging station by amending the building bylaws and to make the home and workplace for the EV friendlies. All the new residential and non-residential buildings, housing societies and colleges will be having the parking clearly demarcated with the EV vehicles. The Department of the Clean and Renewable Energy will be provides the consistent locations for the charging stations at a bare minimum lease rentals. The electricity will be provided at a low tariff, and for the charging station, fixed demand charges will be waived off, and the first 50 charging stations will be commissioned within the 3 months from the today. हे पॉलिसीत 2, 3 आणि 4 चाकी इलेक्ट्रीक वाहनाचो आस्पाव आसतलो. दुचाकीचेर 30% जाल्यार 4 चाकी वाहनांक 40% अनुदान दितले. 4 चाकी वाहनांक 3 लाखां मेरेन अनुदानाची रक्कम मेळटली. 400 वाहनांकूच ही अनुदानाची रक्कम मेळटली. पयलो येवप्याक पयली ह्या तत्वाचेर अनुदान मेळटले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. The waiver of the road tax and the registration fees for all the EV vehicles in the next 5 years is a key feature of our policy. The policy will be forced for the 5 years from the date of notification, which is today. It will be applicable to all the classes of electrical vehicles, including the 2-wheelers, 3-wheelers, and 4-wheelers, and the commercial vehicles, the light and heavy vehicles that is registered in the state of Goa. The policy will provide the purchase of the incentives for the 10,000 per kilowatt and the 2-wheelers, 3-wheelers, and the 4-wheelers with a cap of 30,000, 60,000, and for the 4-wheelers it is a 3 lakhs rupees subsidy we are giving for the initially of the 300 vehicles, for the 300 4-wheelers. हे पॉलिसीक लागून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्दतीन 10,000 नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो खंय. गुंतवणूक आकर्षित करपा खातीर ईव्हीचे मागणेक प्रोत्साहन दितले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. The policy will help to generate the 10,000 direct and indirect jobs in the sector. It will encourage the startups and investment in the field of electrical mobility and associated sectors. It will also encourage the R&D, innovation and skill development within the EV sectors. The policy will provide the incentives for the manufacturing and purchase of the EV vehicles and also for the scrapping of the IC vehicles. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आम आदमी पार्टी सत्तेर आयल्यार गोंय सरकाराच्या गृह आधार येवजणेक बुस्टर डोस मेळटलो. गृह आधार येवजणेचे पयशे 1,500 वयल्यान 2,500 रुपया करतलो. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून आपाचो सुप्रिमो अरविंद केजरीवालान घोशणाचो पावस पाडलो.
आम आदमी पार्टीचो मुखेली आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री शेनवाराक गोंय भोंवडेर आयला. आयतारा ताणें नावेली जाहीर सभा घेतली. ह्या नादी ताणें लायट, नोकऱ्यो, तीर्थयात्रा आनी टॅक्सी ऑपरेटरां खातीर येवजण्यो जाहीर केल्ल्यो. ते उपरांत आनी दुसऱ्या टप्प्यात गोंयच्या बायलां खातीर अर्थीक येवजण्यांची घोशणा केल्या. तो आज मैं महिलाओं के लिए ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी. गृह आधार योजना जो अभी 1,500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे. दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी मां है, और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं हैं, जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. भारतात फाटल्या 24 वरांत 2,796 जाणांक कोरोनाक लागून जीव उगडोवचो पडलो. कोरोनाक लागून मरण आयल्याचो एकूण आंकडो 4,73,000 पावला. जाल्यार 24 वरांत 8,895 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. दिल्लीत आयतारा कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विशाणूचो बादिकार जाल्लो पयलो दुयेंती सांपडलो. भारतीय वंशाचो एक नागरीक कांय दिसां आदीं टांझानियांतल्यान भारतांत आयिल्लो. ताचो कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आयला. आतां मेरेन भारतांत ओमिक्रॉन विशाणूचो बादिकार जाल्ले 5 दुयेंती सांपडल्यात. महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी दिल्लीत 1 आनी कर्नाटकात 2 दुयेंती सांपडल्यात. कोरोनाच्या ओमिक्रॉन विशाणूच्या भयाक लागून अमेरिका आनी युकेन भारता सयत सगळ्या देशाच्या प्रवाशांक कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्राची सक्ती केल्या. 6 डिसेंबरा उपरांत अमेरिकेत नवीन प्रोटोकॉल लागू जातले, जाल्यार युकेत 7 डिसेंबरच्यान हे प्रोटोकॉल लागू जातात. भारतात 50% लोकांनी कोरोना वासीन घेतला, केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सांगले. आयतारा जारी जाल्ल्या अहवाला प्रमाण 127.61 कोटी परस चड जाणांनी कोरोनाचे वासीन घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. मुख्यमंत्री हो देव न्ही, तो एक उमेदवार जावन आसा, तेन्ना ताकाय हारोवप शक्य आसा. गोंय धरून कितल्याशाच राज्यांनी मुख्यमंत्री वेंचणूक हारल्यात. देखून ह्याय मतदारसंघात आमी तांकां हरोवन दाखयतले, काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी पी चिदंबरमान सांगले. सांखळे घेतिल्ले जाहीर सभेत चिदंबरम उलयतालो. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात कितलेशेच प्रस्न आसात. मुख्यमंत्र्यान मतदारसंघा खातीर कितेंच करूंक ना, अशें पी चिदंबरमान सांगले. उदरगत आनी हेर प्रस्नां वयल्यान पी चिदंबरमान मुख्यमंत्र्यान मतदारसंघांतल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेरूय उतराजे फार पेटयले. पळयात ताचें म्हणणें. There are so many problems regarding non-development in a chief minister's constituency. You heard members speak about roads, water, taxes, prices. The chief minister has done nothing. Therefore, the people's unity, your unity and your support will ensure that the chief minister is defeated. The chief minister is also a candidate. He is not God. He does not have two horns. Chief ministers have been defeated in many states, in many elections, and this time this constituency will defeat the chief minister. तुम्ही बीजेपीचो उमेदवार हो मुखेलमंत्री आसा म्हणून अशें समजू नाकात की ताचो पराभव करपाक जायना. अनेक राज्यांनी अनेक उदाहरणां आसात जेन्ना मुखेलमंत्री पासून पराभूत जाल्ले आसा. आमच्या गोंयांतय तें घडिल्लें आसा, तें तुमी पळयलां. आनी त्या खातीर तुमी तो चीफ मिनिस्टर बी अशें म्हणून मतींत धरनासतना तो एक आमचे भशेन एक उमेदवार अशें समजून ताजे विरुद्ध तुमी काम करात. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. गोंयांत आयतार दीस जोगलायत आनी वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लावये. अशें आसलें तरी 6 ते 8 डिसेंबरा मेरेन वातावरण सुकें उरतलें. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. मळब दमट उरतले. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटून येतली. उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव दिसून येतलो. 2 दिसां उपरांत चडावत आनी उण्या तापमानात कांय प्रमाणात वाड जाल्ली दिश्टी पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.
गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.